Sowat, co-sponsored by B.S. Channabasappa and Sons, Belagavi. Supported by Poddar Brothers. D Vera, for my every golden move. Travelbug. नई TVS Jupiter 125. V-Decor, innovating lifestyle. Ben's Home Studio, for your dream home. आजच्या स्पर्धेचे परीक्षक आणि चीफ गेस्ट श्री विघ्नेश नाईक, श्री सिंधुराज कामत आणि श्री साईनाथ राऊळ. सगळ्यात पयलीं आमचे हे जे परीक्षक आणि चीफ गेस्ट आसा त्यांचे हांव स्वागत करता आणि तशेंच तुमच्या सगळ्यांचे ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. ही स्पर्धा आमी 15 वर्सां पयलीं सुरू केल्ली आणि उद्देश एकच आसलो की घुमट आरती ही जी कला आसा ती सगळ्या कडेन पावोवपाची. तेन्ना खंयचेच कॉलेजीन हो उपक्रम हातीन घेवंक नासलो आणि आतां 15 वर्सां उपरांत आमी अशें पळयलें की कितलेशेच कॉलेजी फुडें येता आणि घुमट आरती चो स्पर्धा आयोजीत करता. ही एक बऱ्यांतली बरी गजाल जावन आसा आणि आज जर आमी घुमट आरतीची पॉप्युलॅरिटी पळयली जाल्यार ती आमचे जे यूथ आसा भितर खूब पॉप्युलर जाल्ली आसा आणि हे पळयल्या उपरांत आमकां अशें दिसता की आमचो जो उद्देश 15 वर्सां पयलीं आशिल्लो तो सफल जाला. तुम्ही सगळे आज या स्पर्धेत येऊन भाग घेतले त्याच्या बद्दल हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. तसेच अभिनंदन करता आमचे कल्चरल असोसिएशनचे डायरेक्टर सर सुभाष कमलकर आणि बाकीचे मेंबर जे फाटले 15 दीस हे स्पर्धेचे काम त्यांच्यानी चालू केल्ले आणि आज ही स्पर्धा एक अत्यंत बरे तरेन घडोवन हाडलेली आसा. ह्या समयार हांव आजच्या ह्या सर्तीक आमकां परीक्षक म्हणून लाभिल्ल्या 3 मानेस्तांची वळख करपाक तुमच्या मुखार उबो आसा. खरें म्हणल्यार जे मानेस्त आमकां ह्या सुवाळ्याक परीक्षक म्हणून लाभल्या, ह्या सर्तीक परीक्षक म्हणून लाभल्या, तेंची वळख घुमट आरतीच्या स्पर्धेक किंवा घुमट आरतीच्या मळार करप म्हणल्यारूच कमीपण. हे 3 नांवां गोंयान संगीताच्या मळार कोण आयकून नकळो असो कोण आसचोच ना. तरी आसतना कार्यावळीचो एक संकेत म्हणून थोडक्या भितर आजच्या परीक्षकांची वळख हांव उपस्थिता मुखार करता. आमकां पयले परीक्षक म्हणून लाभिल्ले बाब श्री विघ्नेश नाईक. फाटली 17 वर्सां पयलीं श्री वैरागी नवदुर्गा घुमट आरती मंडळ ह्या मंडळा वतीन तांणी घुमट आरतीच्या मळार आपले पावल दवरिल्ले. 2005 साकून ते घुमट आरत्यो शिकयतात, घुमट आरतीचें शिक्षण ते भुरग्यां मेरेन पावयतात. आजून मेरेन तेंच्यांनी 100 वयर घुमट आरती पंगड तयार केल्यात आणि ते पंगड गाजयतात. त्या भायर गोंय सरकाराच्या कला आणि संस्कृती खात्या मार्फत घडून येवपी अनेक कार्यशाळेक ते रिसोर्स पर्सन म्हणून उपस्थित रावतात आनी आपले ज्ञान आपले गिन्यान भुरग्यां मेरेन पावयतात. आजून मेरेन घुमट आरतीच्यो 6 सिडी ज्यो प्रकाशीत जाल्या त्याच्या भितर तांचो वावर आसा. शिवाय ते एक बरे कलाकार, नाट्य कलाकार आणि भजनी कलाकार जे संगीत नाटकाच्या क्षेत्रानूय आपलो वावर करीत आसात. हांव मागता सगळ्यांनी आमचे परीक्षक श्री विघ्नेश बाब नायक हांचे खातीर ताळयो भेटोवच्यो. तशेंच आजच्या ह्या स्पर्धेक आमकां परीक्षक म्हणून लाभल्यात सिंधुराज कामत. सिंधुराज कामत हे नांव गोंयच्या संगीत मळार तशें नवें न्हय आनी कोण वळखना अशें नांवूय न्हय. हे अशें नांव आसा, अशें व्यक्तित्व आसा जेणे गोंयचो पारंपारीक फोक, आमची लोककलेक एक वेगळो आयाम दिलो, वेगळो प्लॅटफॉर्म दिलो. आनी आज जर गोंयचो फोक गोंयच्या तरुणांच्या मोबायला भितर घुमता गाजता जाल्यार सिंधुराज कामत हे व्यक्ती त्याच्या खातीर जबाबदार आसा.
सिंधुराज बाब कामत हे एक संगीत दिग्दर्शक, प्रोड्युसर आणि गितां बसोवपी संगीत कलाकार, ज्यांच्यांनी फक्त कोंकणी भाशेनूच न्हय तर भारतांतल्या हेर भाशांनी म्हणजेच मराठी, कन्नड, तामीळ, मल्याळम तशेंच हिंदी ह्या भाशांनी संगीताक म्युझिक दिल्या. तेंचे जाणा आशिल्लो हांव आनी एकचाराचें नमन ही गाजिल्ली पदां जांकां एवॉर्ड फावो जाला, स्टेट अवॉर्ड फावो जाला, ते स्वता 35 वयर वाद्यां वाजोवपाक निपूण आसा आनी तेतूं भितर ढोल ताशो वाजोवप ही तांची एक्सपर्टायज. अशें सिंधुराज बाब कामत आमच्या मदीं आसात, येवकार. आनी ह्या सर्तेक परीक्षक म्हणून लाभिल्ले आसा बाब साईनाथ राऊळ. म्हापशें आनी म्हापशाकारां भितर हें नांव गाजता फक्त संगीताच्या मळा खातीर न्हय, घुमट आरतीच्या मळा खातीर न्हय, तर ते एक उभरते तरूण राजकारणी. आमचे म्हापशेचे ते कावन्सिलर, ते एक बरे एक्टर, कला अकादमी, गोमंतक मराठी अकादमी, गोवा मराठी अकादमी अशा नामनेच्या अकादमीचे पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. ते स्वरसाई घुमट आरती मंडळ ह्या घुमट आरती मंडळाचे मुखेल गायक. फाटली 6 वर्सां घुमट आरतीच्या मळार ते परीक्षक तशेंच मार्गदर्शक म्हणून वावर करतात. रोटरी क्लब ऑफ म्हापशाचे सद्याचे सेक्रेटरी आणि म्हापशा नगरपालिकेचे सगळ्यात तरुण कावन्सिलर. सगळ्या परीक्षकांक ज्ञानप्रसारक मंडळाचे महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्राच्या वतीन परत एक फावट येवकार, दिनवास. सगळ्या कलाकार भावांक म्हजो नमस्कार. माचेर आशिल्ले सगळे मान्यवर परीक्षक मंडळी आणि सगळे टिचर्स, स्टाफ, आयज सरान सांगले ते भशेन ह्या स्पर्धेक 15 वर्सां कंप्लीट जाली. ज्ञान प्रसारक नांवूच तशें आसा, ज्ञानाचो विस्तार. आज हो लोककलेचो भाग घुमट आरती कॉलेजीच्या मळार प्रेजेंट करप आनी तेजो विस्तार सबंद गोंयभर जावप आनी तो कशा पद्दतीन जावप. आज खुबशे जाण पार्टिसिपंट्स हांवें पळयले की स्पर्धेक बसल्यात. आमी बाबा खंयचे तरी कॉलेजीक रिप्रेजेंट करतात आनी आमकां कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट आमी जाल्यात. पार्टिसिपेट जाल्यात पूण तितून आमी सुदारणा कितें केल्या हो विचार करून बसलेले काय ना हें म्हाका खबर ना. खूब जाण आतां ऑल गोवा पातळीचेर घुमट आरती स्पर्धा जाता, खूब जातात, त्यो पळयता आनी ते जशे वाजयतात, ते जशे गातात तसो प्रयत्न करतात. प्रयत्न वायट न्हू, बरोबरच आसा, पूण तो आपल्या कडेन जातलो काय ना ही गोश्ट अत्यंत म्हत्वाची आसा. त्या खातीर खंयचीय गोश्ट आसूं, तुमी आतां कॉलेजीन शिकतात, कॉलेजीन कितें तरी सिलेबस आसता, बाबा एक खंयचो सब्जेक्ट आसा त्या सब्जेक्टाच्या भायर वचोन काय टिचर तुमकां कांय शिकयना आनी तुमी तेजेर कांय भायर स्टडी करना. त्या सब्जेक्टान आपल्याक अमके मार्क्स पडचे, आपली पर्सेंटेज त्या लेवलाचेर पावची म्हणून तुमी प्रयत्न करतात. तशेंच हे कलेचें तशेंच आसा. घुमटवाद्य आपूण ते घुमट हे घराघरांनी वाजता प्रत्येकाक खबर आसा गोंयान, पूण ते आपूण कशे पद्दतीन वाजयतलो. आयज जे स्पर्धेक ग्रूप बसता ते पयले इनाम मेळयता ते अशें कित्याक वाजयतात हो विचार करपाची गरज आसा. ते अशें वाजयता कित्याक लागून ते 3-3, 4-4 म्हयने पयलीं प्रॅक्टीस घेतात, मार्गदर्शन घेतात आनी बेजीक तेंचे कडेन शिक्षण आसता म्हणून ते वेगळे वेगळे प्रकार ते घुमटाचेर वाजयतात. आनी तुमी आयज आरती प्रेजेंट केल्या त्यो सगळ्यो खंय सोशल मिडियाचेर मेळटा ना, थोड्यांचे सीडी आसात, सीडीचेर ते घुमटाचें वादन वाजयलां म्हळ्यार ताका कितें तरी ताल आसा, तितून मात्रा आसा. हें जाणून घेनासतना तुमी हांगासर परफॉर्म करता हें अत्यंत वायट गजाल दिसली म्हाका. वाजोवपाक जाय म्हणून वाजयतात. आपलो बाबा सिंगर खंयचे तो बाबा आपूण खंयचे लयेर आसा आनी आपूण खंयची लय धरून आसा हो फरक जाणवता. थोड्यांक दिसता कितें बाबा आपले फ्रेंड सर्कल आसा, कॉलेजीचो तुमकां सपोर्ट आसता, तुमचे फ्रेंड सर्कल येयल्ले आसा, ते म्हणटा तुमचे पावरफूल जाले आरती. प्रत्येक जाण आपल्या फ्रेंडाक सांगतलो पावरफूल जाला. जो मित्र आपल्या
दुसऱ्या फ्रेंडाक सांगतलो ना तूं हांगा ही गजाल चुकला, तो आपलो खरो मित्र आसता हें लक्षांत दवरात. जो आपल्याक सांगता हे शी पावरफूल जाला तुमच्या आरतीत, ते कितें केलें त्या परिक्षकांचें तें तुमी हें करूं नाका, त्या परिक्षकांक विचारात. हे हो सांगतलो मित्र तुमचो मित्र न्हू, हो फ्रेंड आसना. तुमचो जर खरो फ्रेंड आसा जाल्यार तुमी कितें चुकलां ही तुमकां मिस्टेक दाखोवन दितली. आनी म्हाका दिसता लायव्ह चलताली स्पर्धा, लायव्ह आशिल्ली. तुमची घरा कडेन वचोन परत ती पळयात, आपणें कशें वाजयलां, कशें प्रेजेंट केलां, हितूंतल्यान तुमकां तुमची चूक समजोवपाचो प्रयत्न करात. जाणकारा कडल्यान विचारून घेयात बाबा हितून आमचें कितें चुकलां, आमी कितें सुदारणा करपाक शकता. माचेर बशिल्ले मानेस्त, तशेंच सकयल बशिल्ले समेस्त घुमट मोगी. आवाज बसला, प्रॅक्टीस नेटान चल्ल्या. ज्ञानप्रसारक मंडळ महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्रान आयोजीत केल्ल्या 13व्या आंतरमहाविद्यालयीन घुमट आरती सर्त घुमट संवाद 2022च्या अंतीम पावड्याचेर आमी पावले आसात. बक्षिसां कडेन वचपा पयलीं म्हाजें थोडेशें आभार प्रदर्शन. ही सर्त घडोवन हाडपाक आमकां खूब लोकांचो हातभार लागलेलो आसा. सगळ्यान पयलीं हांव आभार मानता आमचे मुखेल सोयरे तशेंच आयचे परिक्षक श्री विघ्नेश नायक सरांचे. हांगा कितलेशेच घुमट आरतींतले एकलव्य आनी अर्जून आसतले जे विघ्नेश सरान कळत नकळत घडयल्यात. तातूंतलो एक एकलव्य हांव स्वता. सो मास्तर तुमचे मना काळजांतल्यान आभार. दुसरे परिक्षक ताका हांव लय ताल तज्ञ म्हणटा, असो आमचो सिंधुबाई सिंधुराज कामत. थँक्यू सिंधू. तिसरे परीक्षक आमचेच घरचेच कावन्सिलर साईनाथ राऊळ. एक उमेद वाडोवपी कलाकार. घुमट आरतीन कोरस कसो एक्सप्रेसीव आसचो, घुमट आरतीन कोरस कसो एक्सप्रेसीव आसचो ह्या मनशा कडेन पळोवन शिकपाचें हांवें शिकलां. ओके, हे ताचें एक एग्जाम्पल. थँक्यू साईनाथ. सोयऱ्यां कडल्यान वळटा घरच्यां कडेन. आमचे प्राचार्य प्रोफेसर दिलीप आरोलकर सरांचो सपोर्ट आनी फुडाकार आसल्या कारणानूच आमी असले कार्यक्रम, अशे विविध कार्यक्रम करपाचो आमकां सपोर्ट मेळटा. आनी आमी अशाच विविध स्पर्धांनी भाग घेवन आमी जैतिवंत जातात. ताचेंच एक एग्जाम्पल हांगा आसा, जे आमी काल फर्स्ट प्लेस हाडल्या. ओके, फुडल्या मुखार येता सांस्कृतीक समितीचे म्हाजे सगळे वांगडी, जांच्यांनी फाटले कितलेशेच दीस राबून ह्या कार्यक्रमाक यशस्वी करपाक मदत केली. हांव तांचे सगळ्यांचे आभार मानता. सगळ्यां कडेन मागता की एक फावट जोरदार ताळयो पेटोवन तांच्यांनी तांची उर्बा वाडोवची. आयच्या स्पर्धेचे मिडिया पार्टनर प्रुडंट मिडिया हांचे विशेष आभार. तशेंच इव्हेंट पार्टनर TR इव्हेंट्स हांचे सुद्दां आभार. आमच्या कार्यक्रमाची सुत्रां सांबाळपी बाय सावनी पणशीकर आनी संकेत नारुलकर हांचे विशेष आभार. लास्ट बट नॉट द लिस्ट आभार मानता वांटेकरी पंगडांचे आनी तांच्या महाविद्यालयीन प्राचार्यांचे, तांच्यांनी सगळ्यांक सपोर्ट केलो, तेंको दिलो. त्याच्या खातीर तुमी हांगा येवन तुमची कला सादर करपाक शकले. आनी आतां हांव वता इनामां दिवपाच्या कार्यक्रमा कडेन. एज प्रॉमीस, शॉर्ट एंड स्वीट. सो सगळ्यात पयलीं वैयक्तीक इनामां. उत्कृष्ट घुमट संच. ज्ञानप्रसारक मंडळ महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्र आयोजित घुमट संवाद 2022चो उत्कृष्ट घुमट संच फावो जाला. एनी गेसीस? GEC फोंडा. मागता सगळ्या घुमट वादकां कडेन तांच्यांनी फुडें येवन बक्षीस स्विकारचें. घुमट संवाद 2022चो उत्कृष्ट घुमट संच GEC फार्मागुडी. मागता आमचे प्राचार्य. उत्कृष्ट समेळ घुमट संवाद 2022 ज्ञानप्रसारक मंडळ कॉलेज आयोजित घुमट संवाद 2022ची उत्कृष्ट समेळ फावो जाल्या वक्रतुंड पंगड विद्याप्रबोधिनी कॉलेज साई दत्त वराडकर. फुडल्या सुवातेर उत्कृष्ट कासाळें
घुमट संवाद 2022चे उत्कृष्ट कासाळे हांव मागता सिंधुबाईन ते बक्षीस दिवचें. उत्कृष्ट कासाळे फावो जाला सार्थक कुबल, संत सोयरोबादनाथ आंबिये कॉलेज पेडणे. घुमट संवाद 2022चे उत्कृष्ट कासाळे वाजयला सार्थक कुबल आनी संत सोयरोबादनाथ आंबिये गव्हर्मेंट कॉलेज पेडणे. And the last individual prize, उत्कृष्ट गायक. उत्कृष्ट गायक घुमट संवाद 2022 चे उत्कृष्ट गायिका जावन आसा प्राची मणेरेकर, सेंट झेवियर्स कॉलेज म्हापसा. घुमट संवाद 2022 उत्कृष्ट गायिका प्राची मणेरेकर. मागता साईनाथ राऊळ हांचे कडेन कित्यानी प्रायज दिवचें. उत्कृष्ट गायिका प्राची मणेरेकर, सेंट झेवियर्स कॉलेज म्हापसा. तिसरें इनाम फावो जाला. मागता सगळ्या मानेस्तां कडेन कितें हें इनाम दिवचें. तिसरें इनाम फावो जाला गौरी तनया पंगड, डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग फातोर्डा. थर्ड प्लेस फॉर घुमट संवाद 2022 goes to Don Bosco College of Engineering, Fatorda. Second place goes to SS Dempo College, Team Lambodar. तेराव्या अखिल गोंय आंतरमहाविद्यालयीन घुमट आरती सर्तीचे विजेते जावन आसात गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग फार्मागुडी.